कला आणि संस्कृती मंत्र्याचेर जाल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचेर मुखेलमंत्री तशेंच सभापती आणि मंत्री गोविंद गावडे कडेन उलोवन हो विशय सुटावो करतले भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। एका घरान असले विशय जातातूच हातून व्हडलेशें कांयच ना अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचें म्हणणें आसा। आपूण मंत्र्यांकडेन भासाभास करून मागीर मुखेलमंत्र्याकडेन उलोवन चर्चा करतलो हो आमचो अंतर्गत प्रश्न आसा, तसो ते आमी हाताळटले अशें उलोवप भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केला। फाटल्या शेनवारा 27 तारखेक एका जोडप्यान 2 ल्हान पिरायेच्या भुरग्यांक मडगांवां सोडून पळ काडिल्ली। ही भुरगीं कोण, ती खंयच्यान आयिल्ली ह्या विशीं कोणाकूच कांयच खबर नाशिल्लें। देखून मडगांव पुलिशेन दोनूय भुरग्यांक मेर्शेच्या अपना घरांत दवरिल्ले। उपरांत 2 दिसांनी एक बायल आपल्या भुरग्यांक सोदीत मडगांवां पाविल्ली। रेल्वे पुलिशेक हो प्रकार कळ्ळ्या उपरांत तांणी मडगांव पुलिशेक कळीत केल्लें। मडगांव पुलिशेन चवकशी करून हीच त्या भुरग्यांची आवय म्हणून तांची वळख पटयल्ली। भुरग्यांक मडगांवां सोडून वचपी दोगांचो पुलीस सोद घेताले। निमणे कडेन त्या दोगांय जाणांक धरपाक पुलिशेक येस आयिल्ले आसा। अनिकेत राजगुरू आणि निकी पांडे अशा त्या दुबावितांची नांवां आसा। तांच्या आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 317 खाला गुन्यांव नोंद केल्लो आसा, तसोच फुडलो तपास चालू आसा। आपल्याक ईव्हीएम मशिनां आवडना, दर एकल्याक मतदान करपाक आणि मतदान केलां तें दाखोवपाक हक्क आसा। व्हडल्या व्हडल्या देशांनी ईव्हीएम द्वारा मतदान करपाचें सोडिल्लें आसा। भारतातूय ईव्हीएम मशिनां वरवीं मतदान जावचें न्हय म्हणून विरोधकांनी जायते आवाज उठयले, मात भारतांत आजुनूय तीच स्थिती आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सांगलें। दर एकल्याक मतदान करपाक आणि मतदान केलां तें दाखोवपाक हक्क आसा, मात आपल्याक ईव्हीएम मशिनां आवडना अशें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सांगलें। लोकसभेची दोनूय सिटां जिखपाच्या उद्देशान कोणाचें नांव निश्चित करपाक जाय ह्या विशींचो निर्णय आमची केंद्रीय समिती घेतली अशें भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें। 15 तारखे पयलीं लोकसभेच्या दोनूय मतदारसंघात कार्यालयां उक्ती करतले। लोकसभा वेंचणुकीची तारीख जाहीर जाल्या उपरांत आमी पक्षाची वेंचणूक समिती निवडटले। उपरांत सर्वेच्या माध्यमांतल्यान जी नांवां फुडें येतलीं ती आमी केंद्रा कडेन धाडून दितले अशें गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें। चिवय तुये हांगासर प्रशांत तिळवे हांच्या पाळीव कुत्र्याक एका बिबट्यान खाल्लो। ही घडणूक मध्यान राती 3च्या सुमाराक घडली। ह्या वाठारांत बिबट्याक लागून आतां लोकां मदीं भिरांत पातळिल्ली आसा। गोंयांत बिबटे दिश्टी पडपाच्यो घडणुक्यो दिसान दीस मुखार येत आसा। हे बिबटे आतां लोकवस्तींत बिंदास्त लोकांक भियेनासतना भोंवतात। असोच एक बिबटो चिवय तुये हांगासर भोंवतना दिश्टी पडलो। ह्या बिबट्यान प्रशांत तिळवे हांच्या पाळीव कुत्र्याक खाल्लो। भाजप सरकाराचो उद्देश हो भारताक विकसीत करपाचो आसा।
बायलां, तरणी पिळगी तशेंच सामान्य लोकांची उदरगत होच देशाचो विकास अशें विधान राज्यसभा खासदार आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट दानावडेन केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला भाजप सरकारान ज्यो ज्यो येवजण्यो जाहीर केल्या ताचो सगळ्यांक लाव जावपाकूच जाय हाचो आमी पुराय यत्न करतले अशें तांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. पिळण उद्देगीक वसणूकडेन वचपी रस्त्यावयल्यो स्ट्रीट लायट बंद आशिल्ल्यान हो रस्तो बरोचसो तेंप काळखात आसा. ताका लागून राती हांगासर येरादारी तशेंच यो वच करप्यांक सध्या खूब कठीण जाल्लें आसा. उद्देगीक वसणूक आशिल्ल्यान ह्या रस्त्यांचेर सदांच येरादारी आसता. पंचायतीक हो प्रश्न सुटावो करपाक सांगल्यार कांयच फायदो ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. उद्देगीक वसणूक आशिल्ल्या कारणान हांगासर येरादारी बरीच जाता. पिळण उद्देगीक वसणूकडेन वचपी रस्त्यावयल्यो ह्यो स्ट्रीट लायट्स खूब दीस जाले बंद पडिल्ल्यान रस्तो तसोच काळखान आसा. पंचायतीक कागाळ केली मात पंचायत कांयच दखल घेना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. पिळगांवां न्यू वाडो वाठारांत एक मिनी टेम्पो रस्त्यावयल्यान फाटल्यान घसरलो. हो अपघात शेनवारा घडलो. अपघातांत वायट घडणूक घडूंक ना मात मुख्य रस्त्यावयल्या येरादारीचेर कांय वेळ परिणाम जाल्लो आसा. पिळगांवां हांगासर हो न्यू वाडो वाठारांत मिनी टेम्पो रस्त्यावयल्यान फाटल्यान घसरपाची घडणूक घडली. ह्या अपघातांत कसली वायट घडणूक घडूंक ना मात मुख्य रस्त्यावयल्या येरादारीचेर मातसो परिणाम जालो. अतिक्रमण तशेंच लोकां मदीं भंय घालपाच्या आरोपा खाला हळदोणच्या थळाव्यांची सरपंचा आड कागाळ. MRF शेडीच्या बांदकामाक विरोध केल्ल्यान हो बदलो आसूं येता असो थळाव्यांचो दुबाव आसा. अतिक्रमण आनी लोकां मदीं भंय घालपाच्या आरोपा खाला हळदोणचो सरपंच आश्विन डिसोजा तशेंच कम्युनिदादच्या मुखेल अधिकाऱ्यां आड रामतळेच्या थळाव्यांनी कागाळ नोंद केली. MRF शेडीच्या बांदकामाक विरोध केल्ल्यान हो बदलो घेतिल्ल्याचो थळाव्यांनी आरोप केलेलो आसा. तुवें चिवो ह्या वाठारांत रवी नायक हाणें आपल्या शेतांत काळंगाची व्हडा प्रमाणांत लागवड केल्ली आसा. ह्या शेताच्या पिकावळीत ताका ताच्या घरकान्नीचोय तेंको आसा. अगोस्टा आनी बेबी क्वीन अशा 2 तरेच्या काळंगाची लागवड ती करतात. रानटी जनावरां शेतांत घुसून शेताची नाशाडी करतात आनी ह्या शेतकऱ्यांची अशी कागाळ आसा. कृषी खात्यान हाची दखल घेवन ह्या रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करचो तशेंच ह्या शेतकऱ्यांक येवजणेचो कसलो तरी लाव दिवचो. ही खासा काळंगाची लागवड पळोवपाक जायते विद्यार्थी आनी शिक्षक हांगासर भेट दितात. पर्यटनाच्या दृश्टीत गोंयांत दिसान दीस म्हारगाय वाडत चल्ला.
गोंय दिसान दीस म्हारग जायत चल्ला. टॅक्सीचे भाडें वाडलां. हॉटेलांचे रूम भाडें जाले तेंगशेर पावला. दुसऱ्या वटेन विमानाची तिकीटाय वाडल्यात. अशा परिस्थितीत गोंया येवचे काय ना हाचो पर्यटक विचार करपाक लागिल्ल्याचे स्टेटमेंट उद्देगीक मंत्री माविन गुदिन्होन केला. गोंयांत येवपी देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांचो आंकडो वर्सान वर्स उणो जायत चल्ला. हाचे फाटलें कारण कितें आसूं येता हो प्रस्न सगळ्यांक पडला. ताचेर सरकारांतलो उद्देगीक मंत्री माविन गुदिन्होनूच जाप दिली. गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो कित्याक उणो जालो हाचेर मंत्री माविन गुदिन्हो उलयतालो. पेड्या जंक्शनाचेर जावपी अपघात उणे करपा खातीर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान पेड्या जंक्शनाचेर सिग्नल बसोवचे अशी मागणी म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान केल्या. पेड्या जंक्शना कडेन सुवात उणी आशिल्ल्या कारणान अंडरपास जावंक शकलो ना. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कडेन हो विशय मांडला. आतां खुद्द भौशीक बांदकाम मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशेंय आमदारान सांगलां. भाजपाचे खडेगाठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हांकां भारतरत्न दिवपाच्या निर्णयाक गोंयच्या भाजप फुडाऱ्यांनी येवकार दिलेलो आसा. भारतीय जनता पार्टी देशभर पावोवपाक लालकृष्ण अडवाणी हांचें व्हडलें योगदान आसा अशें भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. अडवाणींचें योगदान विचारांत घेवनूच तांकां भारतरत्न जाहीर केल्ल्याचें आमदार दाजी साळकारान सांगलें. फेब्रुवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंय दौऱ्याचेर येवपाचे आसात. त्या फाटभुंयेर बेरेस्तारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मडगांवच्या कदंबा बस स्टँडाची आनी विकसीत भारत रॅलीच्या तयारीची पळोवणी केली. चडशी तयारी पुराय जावपाक पावल्या. सुमार 50,000 लोक ह्या रॅलीक हजर आसतले. ही राजकी न्हय सरकाराची कार्यावळ आसा तेन्ना विरोधी पक्षाच्या आमदारांक आमंत्रण दिलाच अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. भाजप पक्ष हो एंटी हिंदू पक्ष जावन आसा असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. भाजप सरकार भोमा लोकांचे हिंदुत्व नश्ट करपाक उठला. रामराज्य म्हणून गाजयता पूण जेन्ना भोमाचे लोक आपली संस्कृताय राखपाक सोदता जाल्यार हे सरकार त्याच लोकांचेर चेपण हाडपाचो यत्न करता अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. तशेंच काँग्रेसीचो मुखेली भोमकारांचो हो प्रश्न विधानसभेत मांडटले अशें उतर अमित पाटकरान दिलां.
24 वरां भितून गळ्यांतलें मंगळसूत्र फरार करपाची दुसरी घडणूक चिखले जंक्शनाचेर बशीक राविल्ल्या बायले कडेन शुक्रारा सकाळीं घडली. बेरेस्तारा अशीच एक घडणूक पेठेचा वाडा कोरगांवां घडिल्ली. मात चोराक ही मंगळसूत्रां घेवन वचपाक अपयश आयलें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ह्यो 2 घडणुक्यो घडल्यो. हे चोर पंगडात येतात, पयलीं पत्तो विचारतात, उपरांत गळ्यांतल्या भांगराक हात घालतात अशें उक्ताडार आयला. ह्या घडणुकेचो पुलीस फुडलो तपास करतात. बिहारात परत एकदा एनडीएचे सरकार स्थापन जाल्लें आसा, परंतु आजून भौमत चांचणी बाकी आसा. त्या पयलींच परत एकदा भूकंप घडोवन हाडपाची कांय राजकीय नेते तयारी करीत आशिल्ल्याचे मिडिया रिपोर्ट कार्डावयल्यान दिसून येता. जिनत राम हांकां काँग्रेसीन मुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. बिहारात नितीश कुमारान आरजेडीची साथ सोडून भाजपा बरोबर गरोबा केला. नुकतेच तांकां शपथविधी पार पडला. त्याच्या उपरांत 8 जाणांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतिल्ली आसा. भाजपाच्या 2 आमदारांक उपमुख्यमंत्री पदाची संदी मेळटली. तातूंतच जिनतराम मांझी हांच्या हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ह्या पक्षा खातीर आनीक 2 मंत्रीपदां मागिल्लीं आसा. दुसरे कडेन काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हाणें खुली ऑफर तांकां दिलेली आसा. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी हांकां भारत रत्न जाहीर जालो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें पोस्ट करीत ह्या संदर्भातली म्हायती दिलेली आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटलां की लालकृष्ण अडवाणी हांकां भारत रत्न मेळप हाका लागून म्हाका खूब खोस भोगता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन स्वता तांचे कडेन उलोवन तांचें अभिनंदन केलें. लालकृष्ण अडवाणी हे एकेकाळचे सगळ्यांत प्रतिश्ठीत नेते आशिल्ले अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटलें. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी हांकां मोदी सरकारान भारत रत्न हो ह्या देशांतलो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार जाहीर केल्लो आसा अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्यांनी ट्वीट करून ही म्हायती दिली. सध्या अयोध्येत जे उबे आशिल्ले राम मंदिर आसा त्याच्या खातीर हे सुरवातीचे आंदोलन लालकृष्ण अडवाणीनूच केल्ले अशें उलोवप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केले. त्या खातीर सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काडिल्ली. ताका लागून तांचें व्हडलें मार्गदर्शन आशिल्लें. तेन्ना पासूनच आमची ओळख आसा. आयचो भारत रत्न हो तांकां फावो आसा अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटलें. ईडीच्या अटके विरोधात हेमंत सोरेन हांकां सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्लेली, पूण सुप्रीम कोर्टान तांकां दिलासा दिवपाक न्हयकार दिलो. तर तांचे वकील जे आशिल्ले कपिल सिब्बल आनी अभिषेक मनु सिंघवी हांणी न्यायाधीश संजीव खन्ना, एम सुंदरेश आनी बेला त्रिवेदी हांच्या खंडपीठान हायकोर्टात वचपाचो तांकां सल्लो दिल्लो. हाच्या पयलीं ईडीन बुधवारा आर्थीक घोटाळ्या प्रकरणी सोरेन हांची 7 तासांच्या भितून चवकशी उपरांत तांकां अटक केल्लेली. अटकेचो भंय आशिल्ल्यान तांच्यांनी राज्यपालांक मेळून सीएम पदाचो राजिनामो दिवपाक तांकां लायलो. दरम्यान झारखंड मुक्ती मोर्चाचे विधिमंडळ पक्षाचे नेते चंपई सोरेन हांच्यांनी शुक्रारा झारखंडच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.
टायगर ऑफ झारखंड म्हणून प्रसिद्ध आशिल्ल्या चंपई सोरेन हांच्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। शिबू सोरेन हांचे आशीर्वाद घेवन ते राजभवनात गेले आणि राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची तांच्यांनी शपथ घेतली। काल बेरेस्तारा सांजेर चंपई सोरेन हांच्यांनी शपथविधीचो मार्ग मोकळो जालो। अनेक आमदारांक घेवन तांच्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली। त्या उपरांत झारखंडचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांणी चंपई सोरेन हांकां मंत्रीपदा खातीर शपथ दिली। केंद्र सरकारान भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी हांकां देशांतलो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार म्हटल्यार भारत रत्न घोशीत केल्लो आसा। कांय दिसां पयलींच बिहारांतले दिवंगत समाजवादी नेते कर्पुरी ठाकूर हांकां मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार जाहीर केल्लो। ह्या पुरस्कारा उपरांत राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अध्यक्ष शरद पवार हांच्यांनी भाष्य केलेले आसा। उशीर जालो पूण योग्य निवड जाल्ल्याचे तांच्यांनी म्हटिल्ले आसा। पत्रकार परिशदेंत उलयतना शरद पवारान अशें विधान केलें। सिनियर सिटीजन्स वृद्ध नागरिकांक पेन्शन दिवपा खातीर सरकार बांदील ना अशें सुप्रीम कोर्टान शुक्रारा स्पश्ट केलें। त्याच बरोबर कुटुंबांतले एका पेक्षा चड वृद्ध व्यक्तींक पेन्शनाचो लाव दिवपाचो आदेश कोर्ट दिवपाक शकना अशें सुप्रीम कोर्टान म्हटिल्लें आसा। आंध्र प्रदेश सरकाराच्या ह्या संबंधीच्या निर्णया खाला आव्हान दिवपी याचिका सुप्रीम कोर्टांत दाखल जाली। ताचेर सुनावणी वेळार कोर्टान हो आदेश दिलेले आसा। साउथ चित्रपटांतले सुपरस्टार तामीळ अभिनेता विजय तलापती हांच्यांनी राजकारणात येवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा। त्याच्या राजकारण लडोवपाचें आसा। तमिळ गा वेत्री काझम नांवाचो तांचो पक्ष आसतलो अशी तांच्यांनी घोशणा केला। आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडाचेर अभिनेता विजय तलापतीन राजकारणात येवपाचें थारायिल्लें आसा। ताका लागून राजकीय वातावरण बरं तापिल्ल्याचे सुत्रांची म्हायती आसा। अभिनेता विजय हांचो पक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीत खंयच्याच पक्षाक समर्थन दिवचो ना अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा। एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाचे उक्तावण शुक्रारा जाले। पणजे कांपाल मैदानाचेर ह्या महोत्सवाचे आयोजन केलेले आसा। ह्या महोत्सवात वेगवेगळ्या नुस्त्याचे प्रकार, ताचे जिन्नस तशेंच एक्वा कल्चरा विशीं म्हायती, नुस्तेमारीत वेवसाय करून तरणाट्यांक फुडार कसो घडोवं येता हाचेर मार्गदर्शन जातलें। महोत्सवाक पयल्याच दिसा उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो।